तशेंच हांव मागता विडी मोठी सराक नगरगाव मतदारसंघातून राजेश्री काळे मागील मंडळा जिल्हा पंचायत सदस्य वर्धा भाऊ अशी राणी अहिल्याबाई होळकर परिवार तुमकां सगळ्यांक ह्या कार्यक्रमाक येवपाक खूब देव बरें करूं. खूब टायम जालो तुमी शांतपणान बसल्यात. आतांच काही मातून बाबाचो सुरुवात असो आमचे असाच राजेश्री काळे त्याच्या मुलांना आपण अशा पद्धतीने मी दुसरे जे घटकाचे असा त्यामुळे उत्पन्न जावचे असा ते आयुर्वेदिक क्षेत्रात आपले डॉक्टर करून माहिती आहे आता पहिला फोटो झाले हा लागलो ती कोण असं फळांत खबराची थोडी आमची भुरगी बी असा जाणट्या तरी भरू जाची ना ते भुरग्यांक खबरच तरी त्याच्या पुढे आम्ही तुमकां परिवार मानतात कित्याक आमचे जो नाते आसा ते आज आनी कालचे न्ही. जशें आमी आज 300 वर्सां नंतर अहिल्याबाई होळकराचो आतां उल्लेख करता. कित्याक खातीर उल्लेख करता कित्याक तांचे कार्य कशें आशिल्लें म्हणून आमी आज उल्लेख करता. म्हणून तांकां आज आमी सेलिब्रेट करतात आनी तांकां तांचे बद्दल आज आमकां देशाचे आमकां जे प्रधानमंत्री मेळ्ळ्या आज आमकां अशे नेते मेळ्ळ्या जे नेत्या खातीर आमी हे सगळे कार्यक्रम नाल्यार लोक इतिहास आमी जाण आमी स्कुलान शिकतात. जी कोण स्कुलान थोडे लोक गेल्यात ते शिकतात पण आतांची पिळगी जी आसा हे आमची इतिहास म्हणटा ते कोणाक खबर ना. आतां कितें सोशल मिडियाचेर कितें इन्स्टंट कितें आसा ते तांकां खबर आसतलें काल पयरचें पण हो इतिहासाची ज्यो गोश्टी आसा ती चडशी आतांची पिळगी नको आसतली. अर्ध भुरग्यांक आनी आमच्या अर्ध महिलांक पसून खबर नासली जे बरे तरेन आरतीनी तुमकां समजायलें. सोनाली जी आमची कीनोट स्पीकर आसा तिणें आमकां एक पुरो इतिहास तांचे बद्दल सांगलो. कित्याक गरज आसा आमी सगळी कित्याक बरे तरेन हें आयकुपाक जाय कित्याक एक कारण आसा की हो कार्यक्रम धनगर समाजाची आमची एक महिला 300 वर्सां पयलीं तेय बी एक महिला तेय बी धनगर समाजाची महिला म्हणटकच तुमी योजयात की त्या टायमार पयलीं म्हणटा ते प्रत्येक समाजाचेर एक विरोध आशिल्लो फुडें सरपा खातीर आनी एक समाजाची ती एक ल्हान चली मागीर ती लग्न जावन एक दुसऱ्या परिवारान गेली मागीर तातूंत भितर एक महिला अजून आमी महिला जावन हे 21st सेंचुरीन आमकां कितले त्रास जाता ते आमकां सगळ्यांक खबर आसा. सगळ्या कारणां बारीक बारीक कारणां खातीर आमकां झगडचें पडटा सगळ्या क्षेत्रांनी पण जो आमकां पळय आमी म्हणून अजून वुमेन्स इक्वॉलिटी खातीर आमी झगडटात. वुमेन्स डे इंटरनॅशनल वुमेन्स डे आमी अजून मनयतात कित्या खातीर आमकां ते अजून आमी अजून कन्फर्म करूं ना दिसता म्हाका. लोकांक तरी आमकां खबर आसा आमी कितली सक्षम आसा ते पण लोकांक अजून खबर ना आमी कितली सक्षम आसा ते आनी आमी कितें करपाक शकता ते. हळू करून जग बदलता हळू करून अशे जेन्ना आमकां नेते मेळटा मोदीजी सारके आमकां अशी संदी मेळटा महिला भारत 2047 आणि तांची जी संकल्पना आसा अंत्योदय तत्व म्हणल्यार लास्ट पर्सन पर्यंत ज्यो स्किमी आसा त्यो गव्हर्नमेंटाच्यो पावपाक जाय आणि खऱ्या अर्थान आमी पळयता की गृह आधार आसूं की लाडली लक्ष्मी आसूं की जी कितें स्किमी आसूं कोणाचे घर मोडलें अटल आसरा आसूं ह्यो सगळ्यो स्किमी आमी पळयता की प्रत्येक पंचायतीन सगळे मनशा लास्ट मनशा पर्यंत पावता. आनी काय समाज अमके समाजाचो अमके धर्माचो फरक करून त्यो स्किमी पावयना प्रत्येक लास्ट मनशा पर्यंत त्यो स्किमी पावयल्ल्यो आसा
आणि कित्या खातीर की आमकां तर स्वयंपूर्ण गोंय करपाक जाय, आत्मनिर्भर भारत करपाक जाय जाल्यार जे आमकां संदी दिवपाक जाय आमच्या महिलां खातीर, जो विकास करपाक जाय आमच्या लोकां खातीर, हे खऱ्या अर्थान रस्ते बांदुया की आमी लायट दिवया की आमी जॉब दिवया की संदी दिवया सगळ्यांक. आमी पळयतात की तांची जी संकल्पना आसा, तांचे विचार आसा आमी तुमचे कडेन पावयतात आणि हे विचार आज आनी काल हे लिडर आमी अशी आमकां जेन्ना अहिल्या देवी होळकर आसली की राणी लक्ष्मीबाई आसली की जिजाऊ माता आसली, तांचे कडल्यान आमी शिकिल्ले आसा. हिस्ट्रीन आमकां शिकयला की फुडें सरपाक जाय, एक राज्य बरें सक्षम चलोवपाक जाय जाल्यार कसो शासन सुशासन कशें आसपाक जाय, प्रशासन कशें आसपाक जाय, बरें गव्हर्नन्स म्हणटा आमी कशें चलोवपाक जाय. आनी हे अहिल्याबाई होळकरीन तांणी अहिल्याबाई होळकरीन आपले चलोवन म्हणजे दाखोवन दिला की सगळ्यांक बरो न्याय दिवन, सगळ्या महिलांक बरी संदी दिवन आणि सगळे गरीबातले गरीब लोकांक बरी संदी दिवन, बरे जे गरजमंद आशिल्ले तांकां एक संदी दिवन तांणी आपले राज्य चलयलें.